गुड मॉर्निंग. माझे नाव रोहन नायक. हांव या उजगा गांवचो एक रहिवासी जावन आसा. आयज जो व्हिडिओ काडपाचो एकूच उद्देश ही आमची PWDची टाकी आनी फूल आमचे उजगा वाठार आसा पळय तेका हांगासून सगळ्या लोकांक हे टाकयेनसून उदक सप्लाय आसा. पूण हे टाकयेची दुर्दशा कितें जाली ती तुमकांच कळटली. वयर सारखे ते टाकयेचे धाकणे सारखे ओपनली आसा. वयर पावस पडलो कितें जाल्यार सगळे डायरेक्ट भितर तरी पळोवपाचीच दशा ना. भितर सिडी आसा ती सिडी मोडल्या. ही सरावंडींग एरिया पळया सामकी हे करून सगळी झाडां झुडपां सगळी वाडल्या. हेजो कोणूच लक्ष दिना. PWD डिपार्टमेंट तरी न्हिदला आसतले काय तेजेर तेंचें लक्ष ना. लोकांक हांगा सामके रिस्क आसा. उदक लोक पियेता आमी बरें फिल्टर होऊन उदक पियेता. पूण हे लोकांनी पयले हे दृश्य लोकांनी हांगा येवन प्रत्यक्ष पयले जाल्यार उदक लोक पिवपाचे उदना लोक आमचे परत बांयचे उदक हाडटले. कारण हे इतले उदक दूषित आसा हांगा पळोवंक तुमी शकता. कारण भितर वचोंक मेळना आमकां. भितर हे काडपाक मेळना म्हणून आमी दाखोवंक शकना. आमी फोटो वायज तुमकां दाखयता कित्याक आमी फोटो काडले ऑलरेडी हेजे. हे पळया आतां कितें सरावंडींग एरिया भायर जाल्यार भायर पळय एंट्रन्साक कचरो कसो आसा. हेजेर कोणूच लक्ष दिना. सगळी ऑथॉरिटी न्हिदल्या कशें दिसता. ही झाडां झुडपां हांगा पूण तर रातचे आमच्या बाबडे PWDचे स्टाफ येता वॉटर सप्लायचे तेंकां बाबड्यांक हांगा रातचे येवपाक सुद्दां भंय. कितें कोण जिवाणें कितें आसा काय सांगून नजो ह्यो भोव मातसो सो पळय सगळी झाडां झुडपां सगळी याल्या टाकी वयर क्रॅक सुद्दां पडला टाकयेक. कांयच ना सगळे मेंटेन पळय ते टाकी सगळो कॉलेप्स जालो. तो बारीक एक वॉल काडलेलो चिऱ्यांनी तो सुद्दां फुटलांचो. हांव एकूच कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की बेगीतल्या बेगीन हेजे लक्ष दिवचें आनी एक उजगांवकारांक एक बरें उदक तरी उदक सुद्दां तुमच्या सारकें मेळना. दिसा खाली रातचे 1 वर उदक मेळटा तुमचें चड उदक मेळना. ही आतां टाकी 3-3.5 मिटरची आसा. हांव तुमचे कडेन मागता बेगीतल्या बेगीन हेजे लक्ष दिया आनी मातशी बेगीतल्या बेगीन क्लीन करून हे सगळी टाकी भितरल्यान क्लीन करा आनी आमकां उदकाचे हे दिया सोदिया. कारण आमकां एकूच वर उदक आसता दिसाक. तिस्कार मोस्टली ते मायग्रंट घाटी आसा तांकां 24 वरां उदक. पूण आमचे हे लोकल वाडे आसा पळय तांकां दिसाक 1 ते 2 वरां उदक. हांव तुमचे कडेन मागता हे कडेन बेगीतल्या बेगीन लक्ष दिया आनी हे मातशें क्लीन करून घेया. थँक्यू. देव बरें करूं.